आमचे उपकारी मनाची सर्व बगणां आनी उमाळे देवाक आमी भेटोवया. हे दिनवासनेचे बलिदान आमी भेटोवया. ह्या मिसाची सर्व कंतारां आनी मागणी जी धाकटे पुस्तक आसा तुमचे लागीं तांतूं आसात उक्ते करया. सांगाता आमी कंतारां म्हणया, कोयरा सांगाता अशें आमची बलिदान देवा बापाक मानवारले जावं दी. तर ह्या बलिदानाक आयती जावन आमी आतां उबे रावन प्रवेश गिताक आयती रावया. प्रवेश गीत 5 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र स्नान घेवन देवाची भुरगीं जाल्ल्या आमकां ताच्या पवित्र मिसावांत एक विशेष वांटो आसा. एक याजक आनी धर्मीक भयण तांकां तांचेच मिसांव आसा, तर आमच्या कुटुंबांत आमकां दुसरेंच मिसांव आसा. आमची हर एक कुटुंबां दैवीक कुटुंबाचें प्रतिरुपा करूंक आमकां एक हक या कायदो आसा. केवळ आमच्या कुटुंबांत मोग एकपोटो शांती समाधान राज करिना, तो आमचें कुटुंब दैवीक कुटुंबाचें प्रतिरूप जावंक साध्य ना. आज आमी आमच्या कुटुंबाक भगवंत कुटुंबाचें आदर्श घेवया. भगवंत कुटुंबांत आसलो तो मोग एकपोटो शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत राज करून दी. अशें एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडून आमी हेरांक एक बरें देख जायशें जावच्याक जायची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. सबार पोवटी मागण्याक आमच्या कुटुंबांत आमी अवकाश दिवंक ना. देवाच्या उतराक आमच्या कुटुंबांत महत्व दिवंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बोक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पाती आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट गजाल आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदुदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंतलो रेस दुर्बळ्याच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे स्मरण सोसून महिमेवून जांक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पुत्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. दृढ आनी थीर राव, कित्याक हांव ह्या लोकांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण हांवें सापूत घेवन तांकां बसयल्लो तो देश तुवें तांच्या आदीन करूंक दिवंक जाय. दृढ आनी थीर राव आनी म्हज्या सेवकां म्हयजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळोवंक सत्राय घे. ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुवानाका. तेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत लाभतलें.
धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयलां तें तुवें सत्रेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका. कित्याक सर्वेश्वर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजें सवें आसतलो. देवाचें उतर हें. पान संको 4. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदां काल वाकणटलो. संततेच्या संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बळटा तसो तिरकलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुनयाद सर्गार तुवें घालून दवरल्या. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. उत्सव सुबो मार अनभोगासली परजा करेस बागी. तुझ्या मुखामोळाच्या उजवाडा ती चलता सर्वेस पोरा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या निधिवंतपणांत वसतले तांचे शुभांपण. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. तूंच तांची वडवी, तूंच तांचे बोल. तुजेच दयेन उखलून धरता आमचे जैताचे कोण. खरें सर्वेस्पर आमच्या रक्षणाचें डाग. इस्रायल सो पवित्र देव करोस आमचो राजा. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेश्वरा, सदां काल गायनानी वाकणटलो. पान संको 7.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्साचो आसता हर्शेचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतूच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताची जाणविकायेचे विस्मीत जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां कित्याक अशें केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणासल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजेरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्कनान जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतार हे. वाखली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तशेंच भुरग्यानो, वोट जायत एक रूख बारीस विशाल जाग्यार तो आयिल्लो. कोणे लायिल्लो? केदळ रोयिल्लो, कोणूच नेना. कसल्या पावसाक आवराक त्या रुखाक कितेंच जावचें ना म्हणलें साबार जाणांनी चिंतलें. पूण एक दीस अचानक म्हणलें बरी ल्हानशे एका वाऱ्याक तो रूख पडलो या परतलो. तज्ञांनी येवन पळयत आसतना त्या रुखाक कीड लागली म्हणलें कळ्ळें. म्हणजे त्या रुखाच्या पाळांक कीड लागली. जर तर आमच्या घरांचेर एक दिश्ट घाली तर अशेंच म्हूण हांव चिंतां. भायल्याक पळोवंक बारीक सोबीत सोबीत हें घर, ताका जाय जाल्लो दोरो, भोवंक 2 कारां आमच्या कुटुंबांत घरांत दिसतात. पूण भितर तीळ पळयलें तर थंयसर आमकां मोग दिसना, बोक्सांनी मेळना, त्याग ना, मागण्यांचें वारेंच थंयसर दिसना. देखून आमची कुटुंबां फसळटात या आमची कुटुंबां दुसपडटात म्हणच्यात कितेंच दुबाव ना. पूण आज आमकां आमच्या कुटुंबांनी कितें आसूंक जाय, आमच्या कुटुंबांनी कितें करूंक जाय म्हणून आयची देवस्तुती, आयची वाचपां आमकां आपण दितात. आयच्या वाचपांत आमी भाग्यांत कुटुंबा विशयांत आयकलें. जेजू मोरी जुजे देवळाक वेतात. थंयसर भुरगो देवळांत रावता, शिकोवन दिता आनी मोरी आनी जुजे त्या भुरग्याक सोदून वेच्या विशीं आमी आयकलें. भाग्यान कुटां म्हणटा आमी ताका. दैवीक प्रेरणान भरिल्लें कुटां आमी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार त्या कुटुंबांत 4 लक्षणां दर म्हणल्यार बरी आमकां दिसूंक येतात. त्या कुटुंबांत मोग आसलो, त्या कुटुंबांत बोक्सांनी आसलें,
त्या कुटुंबांत त्याग आसलो आनी त्या कुटुंबांत मागणें आसलें. केदाळा ह्यो 4 संगत्यो आमच्या कुटुंबांत दिसून येतात. ह्यो 4 संगत्यो आमच्या कुटुंबांत आमी पाळण येता. तो बोळू आमचे कुटाम एक आदर्श जावच्यात कितेंच दुबाव ना. या दैवीक प्रतिरूप जावच्यात कितेंच उणें जावचें ना. तर ह्या पवित्र दिसा ह्या पवित्र वेळा ह्या 4 संगते विशयांत आमी थोडो नियाळ करुया. रुखाक मोग म्हणलो इटाळ मातीन आतरली, तशेंच आमच्या कुटुंबांत मोग उणो जावन आसा. देवाचो मोग आमकां कळीत जाता. देवान इस्रायल प्रजेचो विशेष रितीन मोग केलो. मात्र न्हय, ह्या संवसाराचोय ताणें मोग केलो. जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यांत आमी वाचता, देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी दान दिलो. तो देवाचो मोग आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडचे तसलो मोग. जेजून ह्या संवसाराचो अती मोग केलो. पयल्या जुवांत 1ल्या अध्यायात 3ऱ्या अध्यायात 16व्या वाक्यांत आमी वाचता, जेजून ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचोच जीव आमचे खातीर ताणें दिलो. वय जेजून सर्वांचो मोग केलो. देवाचो आनी जेजूचो मोग त्यागान भरलेलो मोग जावन आसा. आनी तोच त्याग आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. तोच त्यागान भरलेलो मोग आमच्या कुटुंबांत आसा तर आमचे कुटुंब दैवीक कुटुंबाचें प्रतिरूप जावच्यात कितेंच दुबाव ना. दुसरें लक्षण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो बोगसाणें. दैवीक कुटुंबाचें दुसरें लक्षण जावन आसलें बोगसाणें. देवान इस्रायल प्रजेचो मोग केल्लो. मात्र न्हय, ते पोस देवतावन पयस बेता आसतना तांकां बक्षिल्लें. परतून आनी परतून ही इस्रायल प्रजा देवतावन पयस बेता तितले फावटी देव तांकां बक्षिता. मातेवाच्या 18व्या अध्यायात आमी वाचता, पेद्र येवन जेजू कडेन विचारता, म्हजो भाव चूक करीत तर हांवें कितले फावटी ताका बक्षीत? 7 फावटी बक्षिल्यार पुरो गी. पूण जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 7चे 70 फावटी. म्हणजे हर एक फावटी तुजो भाव चूक करून तुजे देव येता आसतना तुवें ताका बक्षूंक जाय. मात्र न्ही, जेजून हें पाळलें. निमाणे घडये कुसारूंक कळटा आसतना तोच म्हणटा, बापा ते कितें करतात म्हणलें नेनास, तांकां बक्षे. तो जेजूचो मोग. ते जेजूच्या बोगसाणें. तेंच बोगसाणें आमच्या कुटुंबांत रास करूंक जाय. कित्याक कुटां म्हणल्या उपरांत थंयसर सुखी करतात. कुटां म्हणल्या उपरांत थंयसर अनवरां येतात, सामस्या येतात. ह्या हर एकाकय बोगसाणें भोव गरजेचें. कुटुंबांत सुखी जावचें साहज. पूण त्यो सुलालान सुखी आमी व्हडले केले तर ते कुटुंब फुडटा या दुसपडटा. त्या देखून बोगसाणें आमच्या कुटुंबांत एक भोव गरजेचें एक लक्षण. थोडें बोगसाणें थोडें कालतेपण आमच्या कुटुंबांत भोव गरजेचें. हें आसल्या वेळार खंडीत आमचें कुटुंब दैवीक कुटुंबाचें आदर्श जावंक प्रतिरूप जावंक कितेंच दुबाव ना. तिसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय त्याग. भग्यान कुटुंबांत तो आसलो. तो आमच्या कुटुंबांतय असलो एक त्याग आसा तर खंडीत आमचें कुटुंब देवाच्या कुटुंबा बरी जाता, पवित्र कुटुंबा बरी जावंक साध्य आसा. जेजून आमकां कळीत आसा आमच्या खातीर ताचो जीवच दिला. त्यागाचो मोग ताणें केला. आमच्या कुटुंबांत आज त्याग उणो जाला. आमी एकामेका वांटून घेवंक फाटीं सरता. पयलो एक काल आसलो. एका कुटुंबांत 4 जाणां 5 जाणां 6 जाणां भुरगीं आसलीं. एकामेका वांटून घेतलीं, झगडटलीं, रडटलीं, हांसतलीं. सांगातास कश्टा वेळार पावतलीं. वांटून घेवचो मानव भाव तांचे थंय ल्हानपणांत उदेव नासलो.
पूण आज कुटुंबांत एकच भुरगें आसा त्या भुरग्याक दिवनूच घेवनूच कळीत शिवाय हेरांक दिवंक त्या भुरग्याक कळीत ना आनी हो मनोभाव व्हड जाता आसतना एका रितीचो स्वार्थ त्या भुरग्या ते उदेता आनी अशें वांटून घेवचो मनोभाव त्यागाचो मनोभाव त्या भुरग्या ते दिसना पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयचो दिसाचो संदेश भुरगे सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें बाळ ताणें दिल्लें एक इनाम खंडीत जावन हर एक भुरगें देवाचें एक वर्तें देणें इनाम जावन आसा पूण त्या भुरग्याक फावो तें मार्गदर्शन दिवचें आमच्या हर एकल्याचें कर्तव्य या काम आमच्या भुरग्याक जेजूच्या माऊल्यांनी आमी बरोवंक जाय जेजू थंय आसलो तो मोग भावार्थ मोगसाणें त्याग हर एक आमी त्या भुरग्याक ल्हानपणारच शिकयल्यार खंडीत आमच्या कुटुंबांत त्याग आसा जावन आमचें कुटुंब बरें उरोवंक आदर्श कुटुंब जावंक साध्य जाता देवाक तशें पेल्याक मानवंक आमी ल्हानपणारच भुरग्यांक शिकयलें तर खंडीत आमचें कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जाता दैवी कुटुंबाचें प्रेरण जावच्याक कितेंच दुबाव ना सो तें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो भोव गरजेचें मागणें पवित्र कुटुंबान तें आसलें देखून तें पवित्र कुटुंब जालें जेजूक मागण्याची गरज नातली तरी जेजू तोवळ तोवळ मागणें करतलो एक सुवातेक जावं पुरो दोंगराक सोडून जावं पुरो आरण्यांत जावं पुरो अशें जेजू मागणें करतलो आनी तेंच आमी आमच्या कुटुंबांत करूंक जाय कित्याक मागणें आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जर तर आमच्या कुटुंब मागण्याच्या बुन्यादीचेर बांदलां तें घट उरता शाश्वत उरता पूण केदाळ आमी रेवेच्या बुन्यादीचेर आमचें घर बांदता म्हणजे मागण्यातलें कुटुंब आमी बांदता तोवळ तें शाश्वत उरोवंक साध्य ना सांजेचो तेच साबार घरांनी आमी पळयता एक आमच्या बापा एक नमाण मुरे एक आनंद बापा तो मुख जाता कित्याक आमचो गरजेचो वेळ आमी टीव्हीक दिता आनी आमच्या मोबायलाक दिता आल्तारेच्या जाग्यार टीव्ही आयल्या वांजेल्याच्या जाग्यार मोबायल आयला देखून आमकां मागणें करूंक वेळ मेळना पूण अशें तर खंडीत आमचें कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जावंक साध्य ना अशें जाल्यार खंडीत आमचें कुटुंब दैवीक कुटुंबाचें प्रेरण जोडूंक साध्य ना ही 4 लक्षणां आमच्या कुटुंबान आसात तर खंडीत आमचें कुटुंब बाग्यान कुटुंबा बरी पवित्र आदर्श ह्या दैवीक प्रेरणान भरिल्लें जाता देखून वसाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देव जोशवाक म्हणटा धर्मशास्त्र पाळ म्हणजे मागणें तूं कर आनी मागणें केल्ल्या वेळार तुवें कितेंच भियोवची गरज ना कित्याक हांव तुज्या सांगाताच आसता केदाळ तूं मागण्यांत आसताय देव आमच्या सांगाता आसता आमी खंयच्या संगतेक भियेचें म्हणली गरज ना देवी जोशवाक हेंच म्हणटा तुवें एखाद्या वेळार धर्मशास्त्र पाळ्ळें तर तुवें उजव्याक जावं तुज्या दाव्याक जावं तुवें गोवची गरज ना कित्याक हर एका संगतेंत हर एका झुजांत जैत तुजें जातलें कित्याक झुजचें तुवें न्ही तुजें सांगाता हांव आसतलो ध्यान कर कामांनी सुफळ जातलें मागणें कर तुजें सांगाता हांव आसतलो कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पो देव देवान जोशवाक मैजे उपरांत जोशवाक सांगचें तें उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलीं तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या सालोरसाचे आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या ताचे आशिर्वाद घेवन आमी आमच्या कुटुंबाक वेता आसतना आदलें जिवीत आमी विसरूंक जाय नवें जिवीत आमी आराम करूंक जाय मोगान भरलेलें बोगसनान भरिल्लें त्यागान भरिल्लें तशेंच मागण्यान भरिल्लें जिवीत आमचें केलें तर खंडीत आमी दैवी कुटुंबाच्या प्रेरणान भरिल्लें कुटुंब आमचें जाता तोळ मात्र हांव एक क्रिस्तांव म्हणून हेरांक सांगूंक साध्य जाता बदलाक म्हज्याच कुटुंबांत समस्या आसात म्हज्याच कुटुंबांत साबार अणवार आसात म्हज्याच कुटुंबांत सारकें एक मागणें ना त्या वेळार हांवें म्हजें कुटुंब आदर्श कुटुंब म्हणलें सांगूंक साध्य जायना तर ह्या पवित्र वेळार
देवाचे विसणार आशिर्वादां आमी मागया सालोरासाची बेसावांय आमी मागया ही घेवन आमी आमच्या कुटुंबाक वचोया मोगाचे बोगसण्याचे त्यागाचे आनी मागणेचे हे कुटुंब बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एका मोनाच्या आनी एका काळजाचे जावन आमी ह्या देवते आपल्या सांगाता जमल्या साबार गरजो साबार इरादे आमच्या काळजांत आनी मोतींत आसात ते सगळे इरादे आनी मागणी भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांत्र आमी देवाक भेटोवन दिवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभा म्हणल्या तुज्या कुटुंबाक बापाय तसल्या मोगान सांबाळच्या आमच्या मोगाळ पापा साहेबाक बिस्पांक आनी धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांची जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक पवित्र आत्म्याची कुरपे देणी तांकां फावो कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर सदांच वावरूंक फावो ती कार्यक्रमां मांडून हाड ती जारी करूंक आनी समाजेंत सर्व आमी भाव भयणी म्हणून वळखून घेवचें तसलें शांतीचें वातावरण रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी सदांच आमच्या आवय बापायक विधेय जावन चलोवंक आमकां तूं कृपा दी. देवादीन जाल्ल्या सर आवय बापायक ससनाचो विशय लाभय. ह्या संवसारांत आसच्या आमी तांणी जियेल्लो भावार्थ आनी बरी देख जियेशें आनी आमच्या भुरग्यांक शिकयशें आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रस्तुत समाजेंत उतार प्रायेक पावलेली जायती आवय बापाय भुरग्यांचो सांगात नासतना एकसुरी जियेतात. विविध कारणाक लागून जायती आवय बापाय भुरग्यांतावन पयसी आसात. असल्या सर्वांक तुका आमी समर्पिता. तांकां सर्वांक तूं सांगाती जावन बुजय आनी आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आपल्या भुरग्यांक होगडावन दुखांत आसात वा पिडेस्त भुरग्यांची सेवा करतात तसल्या आवय बापायक विशेष रितीन आमी तुका समर्पिता. तांणी तशेंच वायट चालीक वायट इश्टागातीक वळख जाल्ल्या जायत्या तरणाट्यांची वडिलांनी करचे मागणे आयकून घे. तांच्या गायल्ल्या काळजाचे गाय थांबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बोर मौन रावून आमच्या काळजाच्या यात्रेक देवाच्या पांयांतळी भेटोवया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागया. सभा जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचोय आमी उगडास काडुया आनी तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बो मोगाळ बापा आमी तुजे मोगाळ भुरगीं हांगासर ह्या पवित्र तळार सांगाता जमल्या. आमचेर तुवें वतल्या सर उपकारा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या दिसा खातीर ह्या घडये खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र दिसा साबार आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी की साबार मागणी आमच्या काळजांत आसात. साबारात रेग आमच्या काळजांनी आसात. हे तूं जाणाय ते तूं स्विकार कर आनी जे कितें आमकां गरज आसा तें तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटवणेचें गीत 5 अंको 11 5 अंको 11. Sigono
वावराचो स्वीकार तो कर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो सोपी सुंदर प्रकृती रस्त्यार फुला मोडांनी ती नेटल्यार सूर्य सन्ने केत्रांनी आता सोबयल्यार ताणी मोगान सोम्या आमकां दिल्यार सूर्य सन्ने केत्रांनी आता सोबयल्यार ताणी मोगान सोम्या आमकां दिल्यार स्वीकार तो कर मोगाळ बाबा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तो कर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमचं तंत्रे बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या नेमक्या पवित्र सभेचा वास सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गवाच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवणो आनी आपले रगत वारोवणो तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपून कायेन पजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रांतल्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पणचे. तेच परी जेवण जातेस ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगात पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशा पसोत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुटू परगोटूया. सोमी जेसू मेरो, जेसू जीवन झाला, जेसू नव्याने दलो, जेसू नव्याने दलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोबुंडो आणि सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती, तिचो पती भागेवोन सुजे, भागेवोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा, सर्वांदार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान दवरून सुम्या शिकयलेले ते मागणे सांगता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींचा, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज चमकाये, तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडतो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार, दाय करून जिविता सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बोरवशाणात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरभू आकातांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमान तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे पांकाटे, आमची काकूत. देवाचे शेळिये, संसाराचे पांकाटे, आमची काकूत. देवाचे शेळिये, संसाराचे पांकाटे, आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी, आमकां मोगाची, बोगसण्याची, त्यागाची आनी मागण्याची, जिणे जियोकू कुटां बांदूंक हाडूंक आपोवणें दिलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेक म्हाका बोलावना, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. दया करून बसा. भाऊ भयणीनो, आमचो देव आनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्ताक पवित्र क्रिस्तान सेवनचो पवित्र वेळ हो. परबेच्या ह्या दिसांनी पवित्र क्रिस्त प्रसाद हातांचेर मात्र घेवनसो, जिबेचेर दिवचे नात. सर्वांनी गुमान दिवचे, हाताचेर मात्र घेवनसो, जिबेचेर न्हय. ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. कोणी प्रायवंत उठोवन कुमगाराक येवंक तांक नातल्ले आसात जाल्यार स्वयंसेवका लागीं सांगा, तुमकां तुमच्या लागींच कुमगार दिवंक याजक आनी दियाकोन येतले. पान संको 12.
पान संको 15 प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भागेवंतलो रसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांची आनी अनित भोगतल्याचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासोतून कश्ट मोरान लेगोण सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. दया करून बसा. भाऊ बहिणीनं आमच्या सर्वांच्या त्या समा खातीर मिसाच्या बलिदानांत प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्ले जावन आसात. मनादेक बाप हॅरी डिसोजा, मंगळूर दिएससीच्या कैयार फिरगजीचे फिरगज याजक, तांकां आमचे दिनवास तेच बरी तांचे संगत आसा भेटवणी केल्ल्या हेर याजकय आमी देव बरें करूं म्हणटा. त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मधुर रितीन गायन कर आमची काळजां मना देवा ते उबारूंक आदार दिल्लो. हिरगान फिरगजी सव गायन पंगड तांकांय आमचे वंदन. भाऊ भयणीनो, हर्षेंचे बरी या वर्सा या मिसा उपरांत पिडेस्तांचेर या भक्तिकांच्या माथ्यार हात दवरन मागणे करची रीत आसची ना. भलायकेच्या कारणा निमती ही रीत रद्द केल्या. ताच्या बदलाक निमाणे प्रधान याजक पिडेस्तांचेर आशिर्वादाची मागण्या रीत चलोवन व्हरतलो. आमच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर त्या वेळार आमी मागया. पोरूंच्या वर्सा हांगासर परबेक आयिल्ल्यांक कुमसार जावंक अवकाश नातलो, कित्याक भलायकेच्या कारणा निमती कुमसाराचो सक्रामेंत हांगा लभ्य नातलो. पूण ह्या वर्सा कुमसार जावंक भरपूर अवकाश आसा. ही गरजेच्या ह्या बगलेनासच्या सालांत जाय परते याजक लभ्य आसात. थंय सर्वसायक बरें कुमसार जाया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं राजी जावन ह्या पूर्ण शेताक तुमी दिवची भेट चारित्रीक करा. थंयच लागसार तुमी हांगा येयल्लीं मिसां स्विकार करूंक वेवस्था आसा. थंयसर तुमी मिसां दिवयेत. मिसा उपरांत तुमी भायर वेतना इगर्जेच्या वाठारांत पोणतळाचे स्टॉल आसा. थंयसर तुमकां गरजेच्यो वाती, धार्मीक वस्तू आनी पुस्तकां लभतात. थंयसर भेट दिया.
तेच बरी उडपी DSCचे 15 कोंगणी पत्र उजवाड ह्या पत्राक वर्गणी नवीकृत करूंक आनी तेच बरी वर्गणी बांदूंक थंयसर अवकाश आसा स्टॉल त्या स्टॉलाक तुमी भेट दिया. ह्या देव मंदिरांत ताचे उपरांतली मिसां आयच्या दिसाची हे परी आसात. दनपरां 2 वरार कोंगणी मीस, 4 वरार आनी 1 कोंगणी मीस आनी आयच्या दिसाचे निमाणे मीस सांजेर 7 वरार आसतलें. 7 वरां उपरांत हांगासर ह्या तळार मीस आसचें ना. कुमसाराचें साली लगभग 8 साडे 8 वरार बंद जातलें. फाल्यां तावन आनी 3 दीस आसात. ह्या 3 दिसांनी मिसां हे परी आसात. ही वेळापट्टी भोव सुलभ आसा. हेरांक तुमी सांगेत. सकाळीं 8 वरार, 10 वरार, 12 वरार, दनपरां 2 वरार, 4 वरार आनी 7 वरार. हरी एका दिसा 6 मिसां आसात. ही वेळापट्टी तुमच्या शेजारच्यांक मोगाच्यांक हेरांक सांगा. तांणी तांच्या संदर्भा प्रमाणे हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जाता. तर आतां मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया. घरांत कुटुंबांत आसात, आस्पत्रेंत आसात, तांकां सर्वांक देव बरी भलायकी दिवं दी म्हणून ही पिडेस्तांचेर मागण्या रीत आमी चलोवन व्हरया. ह्या खातीर आमी समेस्त उबे रावया. सोम्याचे नावी आमचो आदार, ताणे रचला सर्व आनी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, आनी म्हजी भोग तुजे सरशी पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्पदुदार आनी ससाण देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुर्तीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मोजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळचें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरा जेजू क्रिस्तचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. प्रत्येक बेसावा खातीर आमचे तकले बागोया. सोमे क्रिस्त तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर्पोद्वेदार देवा, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. बसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पांच अंक 16. Sonia Sudama
भाग्यवान सान लोरेसा आम्हा पासो विनंती कर भगेन पुरुषाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या निस्वानांतले पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.